दवो कवी असा बिंदूर फिरगेजन ताजो वृत्तेन बँकर प्रवृत्तेन साहिती पत्रकार संघटक आणि कोंगणेचो मान वावराडितो जायत्या कार्यक्रमांनी हांवें ताणें कोंगणे खातीर वावर करचो पळयला पूण ताजी वळख जाल्ली आजच म्हाका हांगासर आयल्या उपरांत दैजी वर्ल्ड असो स्थानीय संपादक जावन ताणें वावर केला. ताच्या पयलें मस्कतान 25 वर्सां ताणें वावर केला. बँगलोर टुडे इंग्लीश मंथलीचो सहसंपादक जावन ताणें वावर केला आनी आतां तो सायबर मिडिया सल्लागार जावनय काम करन आसा. 1984 इसवेंत मोव आनी मिरी म्हणलें कविता पुस्तक 3 कलरांनी ट्राय कलरांनी भोव अपुर्बायेन कार्टूना सांगता ताणें पब्लीश केल्लें आनी कन्नडा इंग्लीश कोंकणी अशें जायत्या भाशेनी तो बरोवन आसा. 200 वयर नाटकांक ताणें पदां रचल्यान 1000 वयर चुटुकां 50 नाटकुळे तशेंच मस्कतान तुळुकुटा कोंकणी संस्थे तांणी आरंभ करून ते नाटक तशी कोंकणी कार्य करूंक तांणी व्हड सहकार ताणें दिला. कोण हो कवी म्हणून तुमकां येदोळस कळ्ळें मोव आनी मिरी ख्यातेचो रिचर्ड लसरादो ते आतां आमच्या मुखार येवन तांची कविता ते आमच्या मुखार सादर करून आसात. सर्वांक नमस्कार. हांव येदे व्हड्या जमे मुखार व्हडले व्हडले कवी आसात हांगा तांच्या मुखार हांव कांयच न्ही. म्हजी कविता पयल्यांत हांव एक नॉनसेन्स पोएट्री म्हणले एक लोकांक हांसोवंक करचे शिवाय तातूंत व्हडले शिकवणदायक जावन दी कधी बुदोवन कांय गिन्यान कांय तातूंत ना. देखून तूं एका महान लेखकान म्हज्या कविता विशयान एक 2 उतरां सांगली. माफ करा, एक उतर. देर मे नॉट बी रिजन ऑलवेज बट देर इज ऑलवेज रायम. आनी एकल्यान सांगलें आतां उडास ना म्हाका कोणी. हांव येतना म्हजो बुकण लागलो मोव मेरी तातूंतली थोडी काण एकल्या कडेन मालगड्या कडेन दिवचें म्हणून चिंतलो बरेंशें दिसान सिलेक्ट करून दिवं म्हणून. म्हाका वेळ पावना आमी पाट्येंतल्यान येयल्ले ट्रॅफिकान आमी सरकारान वेळ जालो. तातूंतली एक कथा हांवें हांव तुमच्या मुखार सादर करता. जनेराची हाचें नांव आसा अनामीक डायरी. जनेराची 1 तारीख आयच्या दिसा लिखता कथा आयकूंक सता बायली तरी वर्णूंक शकता. दीस ते आदले केल्ले पाशार जब्बर खरी मस्तेन. दीस ते आदले केल्ले पाशार जब्बर खरी मस्तेन. आतां सदांय करून रजार जियेता थोर शिस्तेन. आतां सदांय करून रजार जियेता थोर शिस्तेन. आमाल घेना जुगार खेळना दाखयना राग या गर्व. आमाल घेना जुगार खेळना दाखयना राग गर्व. पयले स्त्रियेक चिंतून नेणा बायलेकच मोग रिजव. पयले स्त्रियेक चिंतून नेणा बायलेकच मोग रिजव. वेळा वेळार मितीचें खाण आनी विशेव घेता. हर एक संगतींत दाखोवन सैराण सकडांक मोगाळ जाता. वेळा वेळार मितीचें खाण आनी विशेव घेता. हर एक संगतींत दाखोवन सैराण सकडांक मोगाळ जाता. पुणे विधान देखी बरीत वेगीनच समता दिसता. पुणे विधान देखी बरीत वेगीनच समता दिसता. आठवून वसात आदर्श पिरीत म्हणली कंतस भगता. आठवून वसात आदर्श पिरीत म्हणली कंतस दोस्ता. कारण हांगा सेंट्रल जायलांत सरळ मेजून आसा. कारण हांगा सेंट्रल जायलांत सरळ मेजून आसा. सुटका मेळटा ह्या एप्रिलांत समाधान जायत बेसां. सुटका मेळटा ह्या एप्रिलांत समाधान जायत बेसां. देव बरें करूं.